आतां हालींच जेन्ना तेलंगणा इलेक्शन ते जिखले म्हणटा एक विचार तांणी करपाक जाय तांचे म्हणजे हालींच तांची खंय तरी तांकां पदा वयल्यान काडून उडयले इनचार्ज ऑफ तेलंगणा तर खंय तरी म्हाका दिसता ते फ्रस्ट्रेट जाल्या. दुसरें तांकां गोंयच्या बद्दल खबर ना म्हणजे तांणी जे उडवा उडवीची उतरां दिल्या की आमी जे तेलंगणान केले ते गोंयान करतले तशेंच ते म्हणटा आसतना फुडें म्हणटात की जे काँग्रेस MLA सोडून गेल्या तातूंत कांयच फरक पडना. तर म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेसचे MLA तांकां सोडून कित्याक वतात हो भंय तांकां आसपाक जाय. तांणी ताजी स्टडी करपाक जाय. अशें जेन्ना ते टॉल क्लेम्स करतात की BJPक आमी तेलंगणार तर मागीर तो मध्य प्रदेश कित्याक उलयना, तो राजस्थान कित्याक उलयना, छत्तीसगड कित्याक उलयना. आज तांची पूर्ण देशान फक्त 3 राज्यांनी सरकारां आसा. 2014 आनी 2019 ते सपशेल लोटांगण तांणी भाजपा समोर घाल्लें आसा आनी हे सगळ्याचो विसर पडून जर कोण तरी स्टेटमेंट दिता जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीक आरसो दाखोवपाचें एक गरज आसा आनी तांणी लोकांक तांकां दिसता की ते कितें उलयतले आनी लोक आयकून घेतले. तर खंय तरी लोक शाणे जाल्या. मध्य प्रदेशानूय तुमी पळयलें, राजस्थानानूय पळयलें, जे काँग्रेस सांगताले की आमी 4-0 जिखतले थंय आज कितें जालां तें म्हाका दिसता माणिकराव ठाकरेन पळोवंक जाय. आनी काँग्रेसची गोंयान जाल्ली अवस्था ती म्हाका दिसता बिकट आसा. तर तांणी ती सुदारपाचेर फोकस करून म्हाका दिसता ही वील बी बेटर सर्वड रादर दॅन क्रिटिसायझींग द BJP. पूण हें सारकें जातलें तेलंगणा आनी गोंयाक जेन्ना ते कंपेर करता सो हेजे कडेन कशें तरेन नाही, एक म्हणजे तेलंगणा तो विसरता की BJP हॅज नेवर बीन इन पावर. तर कंपेर करप इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. म्हणजे आता मध्य प्रदेश तांणी म्हणलें की एंटी इनकम्बन्सी आसा पण इतली एंटी इनकम्बन्सी जर आशिल्ली जाल्यार BJPन इतली आपली टॅली कशी वाडयली. किंवा गोंयान सुद्दां 2022 जेन्ना इलेक्शन जालें तुमी जर पळयलें BJP एक्चुअली इन्क्रीज द टॅली. आमी फूल मेजॉरिटी घेवन जिखून आयले. तर खंय तरी कंपॅरिजन इटसेल्फ इज रॉंग. आनी तशें युनायटेड आंध्रा जेन्ना आशिल्लें तेन्ना काँग्रेस सत्तेन आशिल्ली त्यामुळे काँग्रेस इज नॉट एलियन टू तेलंगणा. पण तांणी एक विचार करूंक जाय की BJPचे एका वयल्यान 8 जाले. BJPचो वोट शेअर 15% पावून म्हणजे इट मोर दॅन डबल्ड. तर खंय तरी BJP आज खंयच्याय स्टेटीन म्हणजे तो मागीर बंगाल जावं ते आसाम जावं त्रिपुरा जावं किंवा तेलंगणा जावं प्रत्येक कडेन इनरोड्स जायत आसा आनी BJP इज गेनिंग स्ट्रेंथ. पण एक खंयच्या तरी रिजल्टाचेर जर तो एक्स्ट्रापोलेट करूंक सोदता जाल्यार ताणें बाकीचे 3 रिजल्टूय पळोवचे. आज भाजपाची आशिल्ली 12 सरकारां पळोवची अगेन्स्ट एज कम्पेर्ड टू 3 ऑफ काँग्रेस. आनी म्हाका दिसता तांणी मागीर उलोवचें. म्हणजे अशी हास्यास्पद वळेत आनी वर्तव्यां करची न्हय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.